नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आतांच्यो हेडलायन्स। बाळी वाठारांत भोंवपी ब्लॅक पॅन्थर अखेरेक सापडलो रान खात्याच्या पांजऱ्यात। तपासणे उपरांत सोडून दितले रानांत। आधार पॅन कार्ड लिंक करपाचो प्रकार म्हणल्यार लोकांची लुबाडणूक। काँग्रेसीचो उत्तर गोंय मुखेली विजय भिकेचो आरोप। मया मारपेट प्रकरणातल्या 7 जाणांची सशर्त जमनीचेर सुटका। जात्रेच्या मुद्द्यावेल्यान जाल्लो वाद। मडगांव पालिके सामकारल्या सुवातेर घालात लायटी। थळाव्या लोकांची मागणी। उदका खेळ उपक्रमाचो कालावधी कित्याक केलो उणो? दक्षिण गोंय उदका खेळ संघटनेचो सरकाराक प्रश्न। आनी पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्गाची परिस्थिती सामकीच जाल्या बाबत। महामार्गाक पडल्यात वेरो, कोणाचेच ना लक्ष। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। बाळी केपे वाठारांत ब्लॅक पॅन्थर सापडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या कांय दिसांनी थळाव्या लोकांनी ब्लॅक पॅन्थर दिश्टी पडिल्ल्याच्यो कागाळी रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक केल्ल्यो। ते प्रमाण रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सापळो रचून ब्लॅक पॅन्थराक धरलो। हो ब्लॅक पॅन्थर 1.5 वर्साचो आसा। आता ताका घावो बी जाला जाल्यार तपासतले, उपरांत अटंग्या रानांत व्हरून सोडटले, अशी म्हायती रान खात्याचो अधिकारी प्रकाश नायक हांणी दिली। जितल्या लोकांनी आयज मेरेन पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक केल्यात आणि सरकारान तांचे कडल्यान तालाव फारीक केला ते पळयल्यार सरकारा कडेन आता मेरेन कितले पयशे जमल्यात आसतले काय असो प्रश्न विचारीत काँग्रेसीन सरकाराचेर टिका केली। हो सरकार लोकांक फकत लुटप कशें हाचेच विशीं चिंतता अशें काँग्रेस म्हणटा। ई गव्हर्नमेंट म्हणटा ते खंय गेले असोय प्रश्न काँग्रेसीन ह्या वेळार विचारला। 3 दीस उरल्या त्या 3 दिसान आधार घालून आणि सेम दुसऱ्या दिसा जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा की ही जे आधार लिंक आहा ते 3 म्हयने आमी एक्सटेंड केला म्हणजे ह्या सरकाराचें लक्ष ना काय कितें लोकां कडेन असली गजाली आनी बारीक गजाल न्हू। आमी पळयल्यार 51 करोड लोक हे आधार लिंक केल्या म्हणजे तुमी चिंता आतां 51 जावं तितूंतले 40 करोड 10 करोड केल्या तांकां 1,000 रुपया फायन घातल्या कितलो पयसो जालो तो चिंता। म्हणजे हो सरकार लोकांक कशें ते चिडून काडपाचें। जे फॅसिलिटी म्हणटा ई गव्हर्नन्स म्हणटा ते खंय गेले? सरकार तुमच्या दारी म्हणटा ते सरकार सद्या हे भिकारी जाल्ले आसा। कारण असली फॅसिलिटी दिना जाल्यार तुमचें आनी कितें? तुमी थंय पयलीं तुमची स्कीम दिनात 1,000 1,500 कितें आहा ते त्याच्या उपरांत तुमी सांगतात की 1,500 आनी हांगाच्यान तुमी परत 1,000 काडटात तेंच्या कडेन। आतां IT कॉर्पोरेशन आहा ते कितें करता काय कितें? आतां तेंचो खरो रोल चालू आसा आनी आमचे कितलेशे भुरगे हुशार आसात जे कॉलेजीन शिकता आतां सुटी पडल्या। आतां 3 म्हयने आहा तांकां तुमी म्हणटा न्हू की तुमी स्वयंपूर्ण आमचो गोवा सेल्फ हे करा। सो त्या भुरग्यांक तुमी पार्ट टायम जॉब दिया। त्या भुरग्यांक पार्ट टायम जॉब दिया जे कॉलेजीन IT बिटी शिकतात तांकां एक सेंटर घाला हांगा आनी जे बुथाचेर आसा पळय तांकां ते भुरगे कितें तरी जोडटले आनी कमी हितून आनी तुमी सरकारा कडेन फ्री जातले। अशे भायर लायनी लायतात लोकांनी आनी ते 300 ते 800 रुपया लुटतात। आनी म्हाज्या सरकारा कडेन आहा आनी आमी पत्रय बरयतले सेंट्रल गव्हर्नमेंट ह्या हेचेर पत्र बरयतले की जे 1,000 रुपया तुमी फायन केल्या पळय तांकां लोकांक रिफंड करचें म्हणून। कारण हांगा क्लियरली मेन्शन केला पॅन कार्डाचे तुमी पॅन कार्ड करपाक जाय मागीर तेजे आमी तुका टॅक्स दिवचे ना। कारण हो लिगल इश्यू आहा। हो लिगल इश्यू फाल्यां कोर्टानूय वयतलो कारण हे पयशे फायन इतले घालूं शकना।
मया जाल्ले मारपेट प्रकरणातल्या दुबावितांची सशर्त जमिनाचेर सुटका जाल्या। जात्रेच्या मुद्द्यावयल्यान जाल्लो वाद तापून 7 जाणांक मारपेट करपाची घडणूक बुधवारा घडिल्ली। या प्रकरणात पुलिसांनी नायक गांवकार गटातल्या 6 जाणांक त्याच दिसा अटक करून 4 दिसांचो रिमांड घेतिल्लो। शुक्रारा न्यायालयान ह्या दुबावितांक सशर्त जामीन मंजूर केलो। ते इश्यू खातीर 2 गटांक भितर झगडी जाली, 2 FIR रजिस्टर जाल्या। एक FIR म्हाज्या क्लायंटाचेर जाल्या, भितरले 6 जाण अरेस्ट जाल्ले 2 दीस पयलीं 29 तेंचे 307 IPC ऑफेन्स अलॉंग विथ चिल्ड्रन्स एक्ट सेक्शन 8 FIR रजिस्टर जाल्ली। आमी बेल घातली, तेंची बेल आयज ग्रांट जाली। कोर्टाक दिसलें की तेंची कस्टडी नाका आनी इन्व्हेस्टिगेशनाक तेंच्या कस्टोडियल इंटरोगेशनाची गरज ना, म्हणून आमकां आयज बेल ग्रांट केल्या। चिल्ड्रन्स कोर्टान आमकां बेल ग्रांट केल्या, 5 कंडिशनां घाल्या तांकां 5 दीस रिपोर्टिंग सांगलां, 10 ती 1 20,000ची शिवटी आनी पर्सनल बॉन्डाचेर तांकां रिलीज केल्या। तेंच्यांनी इंडिया सोडून वचची न्ही जावं गोंया सोडून परमिशन घेतल्या शिवाय वचचें ना म्हणून सांगलां आनी खंयच्याच विटनस आनी हांकां कॉन्टॅक्ट करून इन्फ्लुअन्स करपाची न्ही म्हणून सांगलां आनी डिटेल एड्रेस तेंचे गोंयचे आहा ते दी म्हणून सांगलें। क्लायंटाक न्याय मेळ्ळो आसा कित्याक तांकां बेल जाल्या आनी आमी अपेक्षा धरता की फाल्यां कोर्ट आमकां फुडें केसीन सुद्दां न्याय मेळटलो आनी म्हाजे क्लायंट इनोसंट आहा, तेंच्यांनी हो ऑफेन्स करूंक ना, तांकां फॉल्सली इम्प्लिकेट केल्या ह्या केसीन अशें म्हाजे क्लायंटाचें म्हणणें आहा। सो आमकां न्याय मेळची पूण इतकीच आमची मागणी आसा। एडवोकेट विनायक परब हांवें बेल घालून तेंची आर्ग्यू करून आयज ऑर्डर जाल्या। मडगांव KTC बस स्टँडा सामकार आशिल्ल्या पार्किंग सुवातेर नाका जाल्ले प्रकार घडटात तेन्ना पालिकेन हाचे कडेन लक्ष दिवचें थळाव्यांनी मागणी केल्या। राती कडेन कांय तरणाटे हांगासर गाडयो लावन सोरो पियेतात, तशेंच मुत्तात, ताका लागून सकाळ फुडें घाणी मारतात। ह्या प्रकारांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पालिकेन हांगासर लायटी घालच्यो अशें तांचें म्हणणें। Problem here is there's no lights. There should be a light in the parking lot. Lots of people come and they fight over here. They also drink and they smoke. You can get the smell of smoking and also the sound of their drinking. Police, I have complained to the police also, but still sometimes they come and as soon as the police come, these people run away. Secondly, the lighting is very important because at least with the proper lights, the people will not stand and drink over here. And then the problem that they have their food, whatever they have, then they come and pass urine here. By morning, the whole place starts stinking. So when we say Swachh Bharat, that the Swachness should not only be on board, but it should be also in practicality. So it's, of course, sometimes difficult. You say something, but to implement it is difficult. But there should be proper lighting. The whole place is lit up properly. I'm sure people will not stand and create a problem for us. टुरिझम खात्याकडेन पोरू आमी वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्सांनी एक बोटी वयल्यान 2,500 रुपया जाल्यार जेलाकडेन 500 भरून लायसन्स रिन्यू केल्ले तेन्ना ऑक्टोबर ते मे म्हयन्या मेरेनचे मुजत आशिल्लो परवानो तांणी आमकां दिल्लो। पूण आतां अचानक नोटीस येता की मार्च 31 म्हळ्यार दर्यादेगे वयल्यो सगळ्यो वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद करच्यो। हे कसल्यांनी ही कसली फटवणूक सरकार आमचे कडेन करता असो प्रस्न उपरासीत वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्सांनी नाराजी उक्तायली। पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक जाप विचारल्यार चुकून तारीख छापल्या अशें ते सांगतात। सरकारान हाचेर लक्ष घालून 1 म्हयन्याची तरी मुजत वाडोवन आमकां थंय धंदो करूंक दिवचो अशी मागणी साउथ गोवा वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशनान केल्या। एवरी इयर म्हणजे 31 मे असून दिताले ते आमकां लायसन्स, हे पाटी 31 मार्च केलां आनी ते इंटेन्शनली केलां ते जेला थिंगा भितर हाडपाक जाय, शामील करपाक जाय। आतां जेलागे रेट मरे थिंगा आतां आमकां एक ट्युरिस्ट सिजनान दिताले फ्रॉम ऑक्टोबर टू मे। आतां आमगे दोमरोटान सांगिल्लें अशें करून फॉर वॉटर स्पोर्ट्स बोट कित्याक मागीर मरे तें राफ जाता सी बाय 1 जून बीन सारको दोयरो राफ जाता आनी सिजन काबार जाता। सो फॉर दॅट रिजन आमकां 31 कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान दिलां 31 मे, बट हे आमी आतां रिन्यू कोता आसतना 31 मार्च केलां, इंटेन्शनली केलां। तेम सांगिलां आतां ते कितें म्हणपाक जाय, तुम तरी जेल तरी थिंगा हाडाय, तुमगेलो लायसन्स हे पाटी रिन्यू करपा नाय। सो ते मरे आतां जेला एक प्रश्न दुसरो, आतां
आमगे मरे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिळताय ट्युरिझम तेजेर थिंगा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ट्युरिझम डिपार्टमेंट आमकां 40,000 घेता एक बोटीचेर थिंगा फाटल्यान मागीर जेल तेंगे 500 रुपये एक बोटीचे घेताय ते 500. सो आतां कितें म्हणपाक वताय ते जाण तूं एक ट्युरिस्ट सिजना 2 पाट हारी कोराय म्हणटाय ते 2 पाटी. सो एक ट्युरिस्ट सिजना कळ्ळें तुका न्हू 2022-23 हे सिजन ट्युरिस्ट सिजन. आतां ट्युरिस्ट सिजन म्हणटरी ट्युरिझम डिपार्टमेंट एवरी इयर अंडर ट्युरिझम ट्रेड एक्ट तेंगे कितें आहा 1 year करपा म्हूण ऑर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा घे म्हूण अंडर बोट एंड मेंटेनन्स एक्ट 2005 आहा. सो दोनी एक्ट आमी हिंग लायलें आनी बरें रेप्रेजेंटेशन कोन्न दिलां वाय इट शूड नॉट बी रिन्यू फॉर 1 year entire 1 year tourist season or from October to May 31st May when the sea get rough नाजाल्यार केन्नाय मरे 2 दीस आमकां एक्सटेंड कोताय ते केन्नाय दोयर बरो आसल्या माया 31st जालो न्हू जून जुलय लागून केलो आमी ते आमी तेको जून 1st 2nd लागून केन्ना एक्सटेंड केला ते एक्सटेंड कोण कोता कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स दोयर बरो आसल्या. सो हे नाटक केसो ते म्हाका कोणा आपल्या दर एका व्हिडिओतल्यान सरकाराक प्रश्न विचारपी शंकर पोळजीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला. आयच्या व्हिडिओतल्यान पोळजीन म्हापशा ते पत्रादेवी महामार्गाची आवतिकाय उक्ताडार हाडल्या. पत्रादेवी महामार्ग जावन वर्स लेगीत जावंक ना पूण रस्त्याक वेऱ्यो गेल्यात. म्हापशाच्यान पत्रादेवी मेरेन महामार्गाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या. रस्त्याचें बांदकाम कंत्राटदारान सारकें करूंक ना असो आरोप समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केला. आमी आहा पत्रादेवी चेकपोस्टा कडेन आणि ह्या चेकपोस्टाचेर हो आतां न्यू जो हायवे बांदला न्हू ह्या हायवेची परिस्थिती सारकी बिकट आहा. हांवें ईच एंड एवरी टायम म्हापशा म्हणनाका दारगळी म्हणनाका सगळे कडेन हांवें हायलायट केलेले इशू कित्याक इशू हायलायट केले तर हे काम सारकें जावंक ना. ह्या हायवेक अशें दिसता कितें सांग हेचे बायपास केलेले भशेन हायवे जावन वरां सुद्दां जावंक ना सारकें. आतां हे सगळं हे क्रॅक्स तुमी पळोवपाक शकता हे पावसान ओपन जातले हेतून हेका फिलिंग करून कांयच फायदो ना. हे क्रॅक्स तुमी आतां परत ब्रेक करून परत तुमी हेचें काम करपाक जाय. आतां जे 40 आमदार बसलेत न्हू ते तुमी आयज असेंब्लीन कसले प्रश्न घेतात रे. मेन मुद्दे हे मरे हायवे सारकी जावंक ना आनी मोले टू पत्रादेवी मेरेन ह्या हायवेक मरे मदीं खंय टॉयलेट ना हो इशू घेवपाक जाय असेंब्लीन. तुमी 40 जे आमी निवडून हाडल्यात न्हू थंय मरे तमाशा करतात तुमी. आयज जंगलां पेट्टात रानां पेट्टात सगळे हेचेर मेन झगडोन मनासून काळजासून झगडोंक जाय तुमी कित्याक चल्ला काय म्हणून हे तुमकां आमी थंयसर इशू रेज करपाक बसयले. आयज ही हायवेची पद्दत परिस्थिती जी आहा न्हू सारकी बिकट आहा सारकी. म्हापशासून पत्रादेवी आयज PWDन इन्स्पेक्शन करपाक जाय कित्याक MVRन जे काम केलां न्हू टोटल नॉनसेन्स क्वॉलिटीचें काम केलां सारकें. आनी ही हायवे मदीं नेमल्या गाडये बाउन्स जाता कित्याक हेचें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आनी हे मुद्दे असेंब्लीन रेज जावपाक जाय. लोकल आमदार पेडणेचो हेणी हे मुद्दे असेंब्लीन रेज करपाक जाय. आयज तुमी असेंब्लीन मुद्दे रेज करिना कित्याक सांग आमकां आतां डावट दिसता की तुमकां कितें खावयला काय म्हणून तेंच्यांनी. आयज जर आमदार उलयना जाल्यार हे काम अशेंच उरतलें आनी ही नॉनसेन्स क्वॉलिटी आमकां भोगची पडटली. एक्सिडंट जातात डेली फॅमिली काबार जाले कितें रे. आनी आख्खे हायवेक टॉयलेट कित्याक ना रे. बायलांनी कितें करपाचें ल्हान भुरग्यांनी कितें करपाचें रस्त्याचेर हें करपाचें. सो जाणून घे आनी CMन जाणून घेवपाची गरज आसा की आयज जे डेव्हलपमेंट म्हणटा खबर आहा तुका दीस इज टोटल डिस्ट्रक्शन आनी टोटल वेस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स मनी म्हणून. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी पेडण्या वाठारांतले एकूय प्रस्न कित्याक विचारूंक ना असो प्रस्न समाज वावुरपी राजन कोरगांवकर हांणी उक्तायलो. पेडणे म्हालांत उदकाचो टॅक्सी कावंटर तशेंच विमानतळाचो प्रस्न विधानसभेच्या मांडपाची गरज आशिल्ली. थळावो आमदार पेडणेच्या लोकांचे प्रस्न सुटावो करपाक फाटीं पडटा अशें ह्या वेळार दिसून येता अशें तांचें म्हणणें आसा. पेडण्यात जे ज्वलंत प्रॉब्लेम आसत त्या संदर्भात कांयच बोलप जावंक ना. पयलो प्रश्न आसा पाण्याचो. पाण्यासाठी आमचे एकदम वणवण फिरतात महिला घराघरांनी प्रॉब्लेम हा प्रत्येक घरांना त्याचो एक आवाज आमच्या विधानसभेत येवंक ना. म्हणजे पाण्याचो प्रॉब्लेम ना असा साधारण संपूर्ण गोवा समजतला सरकार समजतला. सो ह्यो आमच्या आमदारांक खरो काडपाची गरज आसलेली पाण्याचो आवाज आनी तो सुद्धा असो आवाज येवंक जाय आसलो की सगळ्यांक कळंक जाय डिपार्टमेंटाक बाबा खरंच पाण्याची गरज आसा. कारण आमकां ताण लागले की ताण पेडणेकरांक ताण लागल्या की पाण्याची गरज आहा ह्यो कोण काडू शकता फक्त आमदार. खंय तरी हसरी आमचो आमदार खंय तरी फाटी उरला हे म्हाका तरी म्हणायचं आसा. ह्या चुकीचा घडला ह्या आवाज ते जावंक जाय. दुसरो प्रश्न आसा एअरपोर्ट आम्ही आता वर्षानुवर्ष एअरपोर्टचाच आवाज काढतो पण नेमके प्रॉब्लेम काय एज ऑन टुडे आमकां ते जे ज्या जमिनी गेले लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळांक ना.
ह्याचो आवाज अजून कित्याक येना? लँड लुजर सर्टिफिकेट तांकां मेळना, खंय तरी आयडेंटिटी म्हणून तरी लँड लुजर सर्टिफिकेट ना, अजून पेमेंट्स बऱ्याच जाणांक मेळांक ना आसत. ह्याचो आवाज कित्याक येवंक ना? ह्या करता करता सगळ्यात महत्वाचं येता जॉब्स आयज खूप मेळ्ळे म्हणटा, सरकारे म्हणटा खूप हे जालें. म्हाका सांग, ह्या टायमार जर आमदारान आमच्या पेडण्याच्या जर सांगलेला बाबा पेडणेकरांची कितली नांवां आतां खंयचे GMR विचारूं शकलो असतो ते बाबा कितले घेतले वेकन्सी आनी तुमचे अलायड जे सर्व्हिसीस देणारे बाकीचे जे कंपनी आहेत त्यांच्यानी कितले दिलेत आणि कसले पोस्ट तांकां दिलेत ह्या दाखोवपाची गरज आसली. शेनवारा दनपारा आक्षे वाठारांतल्या शेतांक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान शेतां उज्यान लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. कांय लोक वेळार उजो घालून घरा गेले. दनपारचो पार आशिल्ल्या कारणान उज्यान पेट घेतलो. देखून खंयच्या वेळार उजो घालतना लोकांनी चिंतून घालचो अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. गोवावेल्या बायपास न्यू हायवे जाले पळय आमची थिंगा वेळेर कोणे उजो घाल्ला आमच्या लोकलांनी उजो घाल्ले आनी गेले आमचे लोकल्सनी आनी आमकां खूब लुकसाण कशें जालें दिसता. कित्याक आमची थिंगा कोणाची बावड्याची गोरवां हालीं बांदलेलीं तिवूय लासले तेंचे पांय दिसता. आनी फायब्रिक येता म्हणल्यार एक्सिडंट जाता तांकां लेट जालो आनी उतरां हें जालें हिंगा लोकांकूय त्रास पडले. पुलिसांक काडले आनी मागीर हे अशें करून उजो लायताय आमची लोकल्स आनी मागीर पॉलिटिक्स हें कोत्ताय आनी म्हणटाय MLA घाल्ला म्हणटाय आनी RGच्या मागीर व्हडले इशू कोत्ताय. पूण हो उजो बेस्ट लोकल्सांनी घाल्ला आनी हें पॉलिटिकाचें कांय ना हितून. पूण आनी पूण खूब आमची चर्चीची प्रॉपर्टी पासून आख्खी डॅमेज जाले थिंगा आनी मंग्रोव्स आहाय थिंगा ते पासून डॅमेज करून उडयले. पूण हांव म्हणटा कोण घालपाचो आहा पळय तेणी मातशें चिंतून घालूंक जाय उजो. दुसऱ्याक जायते जाणांक त्रास जाल्या हे. शेनवारा 70 म्हालांतल्या दाबे वाठारांत सुमार 13 फुटाचो किंग कोब्रा सापडलो. प्राणी मित्र विशाल गांवकर हांणी ह्या किंग कोब्राक धरून रान खात्याच्या अधिकाऱ्याच्या सुवादीन केलो. निवृत्त जाल्ल्या तारवोटीक पेन्शन येवजण दिवपाची तरतूद विधानसभेच्या अर्थसंकल्पात केल्या बद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांका गोवा सिमेंट्स असोसिएशन अध्यक्ष फ्रँक वेगस आनी हेर वांगड्यांनी उपकार आटयले. हे संस्थेचे 7,000 परस चड वांगडी आसात जाल्यार 2,450 निवृत्त तारवोटी आसा. ताका पेन्शन मेळटात आनी 2,000 अर्ज प्रलंबीत आसा अशी माहिती ताणें पत्रकार परिशदेंत दिली. आयज गोवन सिमेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया आयज प्रेस कॉन्फरन्स दवरला. खेरीत भाशेन आयज आमगेलो ऑनरेबल CM डॉ. प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, कालीच आमचे बजेट जाला 2023 आनी 2024 आनी CMन जी आमगेली एक सदांच आमगेलो एक तारवट्यांक गेलो एक अडचण आसली फॉर द लास्ट 5 years जी BJPच्या गव्हर्मेंटांनी स्कीम चालू केल्ली लेट मनोहर पर्रीकर CM आसतना आनी ती इन द इयर 2019 ऑक्टोबर ती बंद जाली आनी मागीर ती परतून जून 2021 ती आमी जायते प्रयत्न करून ती परतून चालू केली. एस डॉ. प्रमोद सावंतान चीफ मिनिस्टरांनी चालू केली परतून. पूण ते परतून चालू केले फकत 6 months कोताली. सो हेचेर आमगेल्या सगळ्या तारवट्यालो एक प्रपोजल आसलो ती स्कीम परमनंट करची म्हूण. कित्याक हे जे पेन्शन घेताय ते जी स्कीम एप्लाय जाता ती फकत ते रिटायर्ड आनी ते जाणटे चडशे आनी जे विडोज ते त्रास जाताले येवपाक आमगे ऑफिसा येवपाक वो गव्हर्मेंटा बोली खूंय पेन्जीम वचपाक वो MLA मेळपाक. सो ताका लागून आमी गव्हर्मेंटाक मागताले तूं वन्स एंड फॉर ऑल ती परमनंट कर म्हणून. पूण पयर आमगेले डॉ. प्रमोद सावंतान ती स्कीम परमनंट करपाक गेली आनी वी आर व्हेरी ग्रेटफूल एंड थँकफूल टू आवर चीफ मिनिस्टर
who had taken this decision to make it permanent. गोंयांत आशिल्ले बांद राखून दवरपाक कोणाक रुची ना, मात सगळ्यांक सुंगटां मात खावपाक जाय. मामलेदाराक लेगीत फकत सुंगटांच खावपाक जाय अशें शेतकी मंत्री रवी नायकान विधानसभेत वक्तव्य केलें. बांद बांदपा खातीर आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान पयशे नाकात, राज्य सरकारा कडेन भरपूर पयशे आसात अशें मंत्री सांगता. गोंयांत पावस भरपूर पडटा आनी देखून गोंयांत धरणां बांदप गरजेचें आसा अशें केले उपरांत आमकां अरब देशांनी उदक निर्यात करपाक मेळटलें आनी तेल आयात करपाक मेळटलें अशें मंत्र्याचें म्हणणें. भाशणां आयकली, कोणाक इंट्रस्ट ना बांद सांबाळपाचें, फक्त सुंगटां पळयतात आनी आमी ते बांद फोडटा म्हणून मामलाक तेजेर शेतकऱ्यांक हें करपाक मदत करपाक दवरला, पूण तोवूय सुंगटां खाता मामलार. आनी अशें करून हे सगळे तरेचे शेतां आमगेली पाड पडल्या. म्हणजे सगळे आमी पळयतात की आमचे पुर्वजांनी ही शेतां त्या वेळार केली आनी रोगताचो घाम गळून आतां भाशेन मशिनां ना, आतां मशिनां आसात. कितें शेतां करतले आनी कितें, पूण त्या वेळार ती शेतां करपाक मनशांनी केली सगळी. म्हणजे ही शेतां आतां आमकां दिसता की आतां शेतां आमकां रोवपाक जाय, म्हण ही शेतां आमची आसा ती रोवपाक जाय. पयलूचेर आमी कोण करुना, पूण आतां हें करता आमी करतात. आनी आमचो सरकार, आमच्या देशाचे, आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री, देशाचो प्रायम मिनिस्टर हो चड करून शेती खातीर हें करता आनी शेतीक चड आमकां प्रेफरन्स दिता. म्हण शेतीक जर प्रेफरन्स मेळटा, आमी हांगसर दिता. आतां बजेट पास जाल्लें आसा आनी 8,000 कोटीची गरज ना. आमी आमचे कडेन पयशे आसा, प्रॉब्लेम ना, बांदतले अशें बांदतले बांद सगळे. आमचे कडेन पयलींच पास जाल्ले पयशे आहा मरे हांगसर 24,000 कोटी वर्ष ना. म्हणून ते शेतकऱ्यांक दिवपाचें करना, आमी शेतकऱ्यांक खरेंच मदत करपाक पळयतात आनी आमी पळयतात की ते शेत जें आसा आनी त्या खातीर आमी बांदणारे सुद्दां बांदतात. खाजल लँड जे 18,000 खाजल लँड आसा तेच म्हणजे प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमी खाजल लँड जमीन प्रोटेक्ट करपाक जाय, आमची गरज आसा. आनी आमी हें फुडें सांगून वचूं केन्ना कितें येता म्हणून. कित्याक आयज सगळे कडेन उदकाची शॉर्टेज जायत येयल्या, फाल्यां फाल्यां आनीकय शॉर्टेज केन्ना जावंक शकता. ताका लागून वॉर जावपाची आसा, उदकाची शॉर्टेज जातली तेजे वॉर जावपाचें आसा. आमी एक्सपोर्ट करपाक आमी आतां आमी कितें आमी सुद्दां आमचे कडेन इतलो पावस पडटा, आमी तर सगळे कडेन डॅम बांदले सगळे गोंयभर. आमच्यानी उदक कितलेशें हाडूंक जाता, शेत रोवपाक जाता, मरोड रोवपाक जाता, आमगेलें हें तुका हॉर्टिकल्चर हें करपाक जाता. आनी इतलें तर उदक तर आमी जे बंदारे घातले गोंयभर, सगळे डॅम घातले आनी आमचें उदक जें भितर उरतलें भितरल्यान सीपेज जातलें आनी दर्यांक वतलें उदक थोडें थोडें. आनी जें खारें उदक भितर येता आनी ताका माड मरता तें मरपा ना, तेंवूय आमकां जातलें. आमकां डॅमूय घातल्यारय बऱ्या पडटलें, आमकां शेती रोवपाक सगळें कामाक. आनी वयर जाल्यार आमी उदक येयलें एक्सपोर्ट करपाक जातलें. बॅरल धाडुया अरब कंट्रीक, थंयचें पेट्रोल हाडुया. आमी तेजे उपेग करीत जाल्यार आमच्यांनी खुबसो उपेग करपाक जाता आनी खुबशी पिकावळ काडपाक जाता, खूब तरे पिकावळ काडपाक जाता. पूण आमची हांगाची इल्ली जी आमी आळशीपण येयल्या ती पयस करपाक जाय गोंयकारांच्या. म्हणून गोंयकार आमी आळशीपण करतात म्हणून नेबरींग जे कोण रे गोंयकार म्हणजे गोंयकार आमी सगळे आळशी जाल्यार म्हणून भायले लोक येता न्हू रे. तेंची चूक कितें, आमी आळशी जाल्यार. विधवा बायलां आड गोंयांत कांय कडेन भेदभाव करपी प्रथा आसात. ह्यो प्रथा बंद जावन विधवा बायलेक मान सन्मान मेळपा खातीर फुडल्या अधिवेशनात कायदो दुरुस्ती जातली. बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हें आश्वासन दिलें. विधवा बायलांक मंगळसूत्र घालपाक मेळना, कांय कडेन तांकां धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवपाक मेळना अश्यो प्रथा आसात. ह्यो प्रथा बंद जावपा खातीर जागृताय करपा सयत उपाय येवजण करपाची मागणी युरी आलेमावान केली. हे विशींचो खासगी थाराव तांणी सभाघरांत मांडिल्लो. थारावाचेर चर्चा जाले उपरांत मंत्री विश्वजीत राणेन कायद्यात दुरुस्ती करपाचें आश्वासन दिलें. We need to legislate, and we need to legislate, then we need to apply our mind on seeing what type of legislation is required. And I can assure the you speaker sir that under the guidance of the Chief Minister, Law Minister, Leader of Opposition and another two members of the opposition, the lady members who are there, their opinions, views,
That's why I would request the Honorable, I make a commitment today to you on the floor of the House, is that in the July, whenever the next session is held, before the next session, we'll have a couple of meetings under the chairmanship of the Chief Minister. Let's deliberate on it. Let us do justice to what we want to do just by passing a resolution. I'm not saying you did a good thing by bringing the resolution, drawing the attention of the government. It's fine. But we need to legislate. We will legislate and bring about a law within the purviews of what we have and powers vested in the state government to prevent any kind of widow discrimination happening in the state of Goa. My only appeal is to the Honourable Member is, though I share his sentiment along with all the Chief Minister and all of us do share the sentiments, and we are all unanimous that we are against widow discrimination, let us bring a proper law and legislate and bring a proper law which is in consultation with all of you in the next assembly session. I make an assurance on the floor of the House that under the chairmanship of the Chief Minister and guidance we will bring, and the Law Minister Mr. Cabral and the Leader of Opposition, and we have there also Mr. Carlos is there, he is also a lawyer by profession, and many other members who would like to be a part of it with their suggestions. We will bring a proper thorough law to prevent any kind of widow discrimination in the state of Goa. Hence, I appeal to the Honourable Leader of Opposition is that his point is addressed by the government. We request the Honourable Leader of Opposition is, instead of passing this resolution, let us, already made a commitment on the floor of the House that the Chief Minister has already given me directions that before July in the next assembly session, whenever the next assembly session is held, you will have a law which is in consultation with you. So this law, we will make sure that we bring it in the next assembly session and we will clear this bill. फाटल्या 5 दिवसांसावन बंद आशिल्ले मयेच्या श्री केळबाई देवीचे देऊळ बेगोबेग उक्ते करचे अशी मागणी नायक गांवकार गटातल्या बायलांनी पत्रकार परिशदेत केल्या. शुक्रारा राती मया घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेक 50 परस चड बायलां हाजीर आशिल्लीं. जात्रे दिसा जाल्ले झगडेक देवस्थान समिती जबाबदार आसा असो आरोपूय ह्या बायलांनी केला. मजगती देऊळ बंद आशिल्ल्यान जात्रे निमतान भाविकांनी दाराचेरूच ओटयो भरिल्ल्यो, त्यो अजून मेरेन थंयच पडून आसात. गोंय शालांत आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 10वेचे परीक्षेक शेनवारच्यान सुरवात जाल्या. दिवचल केंद्रांतल्यान 987 विद्यार्थी ही परीक्षा दितले. मुख्य परीक्षा केंद्र श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालया सयत उपकेंद्र ऑर लेडी आनी राधाकृष्ण विद्यालयांतल्यान ही परीक्षा जातली. शेनवारा परीक्षेचो पयलोच दीस आशिल्ल्यान परीक्षा केंद्रा भायर विद्यार्थ्यांची धांवपळ दिसून येताली. कांय विद्यार्थी तर अभ्यासाचेर निमणी नदर मारतना दिसताले. एका केंद्रांतल्यान दिव्यांग विद्यार्थी लेगीत परीक्षेक बसला. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.